लाडबारसे पंचायत वाठारांतल्या सावरधाटीत एका घराचेर फणसाचे व्हडले झाड कोसळ्ळे। हे घडणुकेत एक जाणटी बायल देवादयेन वाटवली। बिरेस्तारा दनपारा धनगर भाव प्रकाश फरक हांच्या घराचेर हे झाड कोसळ्ळे। हे घडणुकेत घराच्या पाख्यांची मोडतोड जाली। 2 लाखां परस चड रुपया मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो दावो घरमालकान केलो। पावसाच्या तड्याखात बिरेस्तारा दनपारा झाड कोसळ्ळे। झाड घराचेर कोसळ्ळे तेन्ना सुकूवरक ही जाणटी बायल घराच्या वरंड्यात आशिल्ली। तिच्या हाताक किरकोळ जखमी जाली। मजगती ह्या घडणुकीची म्हायती मेळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें घडणूक थळार वचून पळोवणी करून विचारपूस केली। आमदारान वरक फामिलीक धीर दितना मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान मजत मेळोवन दिवपाचें उतर दिलें। म्हाका 120 वर्सां परस आमकां काय खबर ना, आमची जाणट्यांक कोणाक खबर ना। ते झाड तरी आमी मदीं आमी ताका आमी सायडीन ट्रीट केल्ले, ट्रीट केले, पण तिका थोडेशे उरलेले पळय ते आमच्या घराक पडले। कोणाक कितें जालां बी ना, कोणाक मातशी आमची आई बसलेली आसता, मातशें हाती लागला, पडले काय ना त्या कंडिशनान नॉर्मल। घराक मातशी डॅमेज भरपूर जाली। साधारण कितले साधारण आता ते लाखा वयर साधारण ते सेड आले सेडीकूच साधारण म्हाका लाखभर रुपया आनी ते फुडले म्हणजे साधारण म्हाका 2-2.5 लाखांक तरी सारको 2.5 लाखांचो सावरधाटी आमच्या लाखन बक्षे आसा आनी आज दनपारा 1:40 जुनो फणस आसलो। आतां आमचे यशवंत सांगता तेचें तें जुनें घर तेच्या भावाचें घर, तो आमचो माजी पंच दिसलो। ते घर कितें जालें ते सारें सगळें मुळा पासूनच उखलून पडलें। एकच कितें देवाचे कृपेन कोण नसलो, भुरगीं शाळेन आसली ती आजून घरा पावली, तेची आई आसली तिका मातशें लागलें, तेंची ती शेड तेंच्यांनी पळोवन बांदलेली, एकूच घरांत बांदली ती शेडी आनी तांचो तो घराचो फुडलें छप्पर हे सगळें गेल्लें आसा। हे इमिजिएटली जशें म्हाका कळटूच न्ही, हांव इमिजिएटली फायराक धाडला। फायर आमचो इमिजिएटली इमिजिएटली फायर पावला आनी तांच्यान तुमी आतां पळयशात आतां 6:05 जाल्यार सगळे कट करून बी दिल्ले आसा, काम केल्लें आसा। आमचो तलाकी येयल्लो, तो आमी रिपोर्टय घातलेलो आसा। सो डेफिनेटली आमी तांकां सीएम रिलीफ फंडांतल्यान हेल्प दिले, पुलीसूय येयल्ली हांगा आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट सगळी जी यंत्रणा सरकाराची येवपाक जाय ती येयल्ली। म्हजो स्टाफूय म्हणजे जातूच न्ही, इमिजिएटली म्हाका 10-15 स्टाफूय पावलो। हांव आमदार म्हाज्या कडल्यान म्हाज्या पदरांतल्यान तांकां हेल्प करतलो। हांव लोकांक एकूच रिक्वेस्ट केली, तुमच्या घरा भोंवती जर खूब जुनी झाडां आसत डेंजरस ती जाल्यार एप्लिकेशन घाला डेप्युटी कलेक्टरा कडेन। हांव डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून ती कट करपाची किंवा ट्रीम करपाची ऑर्डर दिता। खूब कडेन असो इशू आसा, खूब कडेन आमकां ऑर्डर गावना। डेप्युटी कलेक्टराकय रिक्वेस्ट करता, जेन्ना कोणी अशें लेटर घालता इमर्जन्सी झाड कट करपाक जाल्यार प्लीज ते केसीस फास्ट घेवन स्पीड अप करून आमकां ऑर्डर दिवची, सो दॅट आमी झाड कट करूं शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।